नमस्कार. आम्ही आज सध्या धुळेरान आयज सकाळी धुळेरान हांगासर होंडा शोरूमा कडेन एक हिट एंड रन केस जाल्ली आसा. मुबारक हो कुट्टलच्यान म्हापसा सायडीन येतालो मार्केटान वचपाक. मदींच होंडा शोरूमा कडेन पावलो आनी एक गॉड्स कॅरियर येयली आनी ताका हिट करून धांविल्ली आसा फोटा वयल्यान. आनी जो एका मुबारकाक धक्को बसलो स्कुटरी वयल्यान तो डायरेक्ट सकयल पडलो आनी सायडीन खळी आसली. खळयेक तेजी तकली आदळ्ळी आनी तो ऑन द स्पॉट तेजें निधन जाल्लें आसा. आनी जो गोड्स कॅरियराचो ड्रायव्हर आहा तो अजून पर्यंत पुलिसाक मेळोंक ना. म्हापसा पुलीस ताका सोदतात. आत्ताच फॉरेन्सीक हेजेची ऑन द स्पॉट येयल्ले सगळो पंचनामा बी केल्लो आसा. मजगती शेनवारा राती गिरी एका रेंट काराचो चलोवप्याचे नियंत्रण गेल्ल्यान अपघात जालो. देवादयेन कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना. तेच वरी शेनवारा राती वेल्स जंक्शन दाबोळी ट्रक ड्रायव्हराच्या सादुरतायेन अपघात जावपाचो उरलो. MPA वटेन वचपी ट्रक चालकाक ब्रेक फेल जाल्यात हे लक्षात आयलें आनी मुखार सिग्नला कडेन राविल्ल्या गाडयांक धक्को बसचो न्हय म्हण चालकान ट्रक डिवायडराचेर चडयलो. आयतारा बेतोड्या सहकारी पेट्रोल पंपा लागीं कंटेनर ट्रक लवणलो. कोणाकूच कसलीच दुखापत जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.